नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. आज आमी आरोग्य भाग्याचे 24चे उपाख्यान म्हळ्यार 24th एपिसोडाक येवन पावल्यांचे. आज आमी चयन केलेलो विषय कॅन्सराक कथन, अ स्टोरी ऑफ अ कॅन्सर वॉरियर. आमकां एक शैत्य ताप अशी येतना त्या समस्येची होड दिसून केन्ना एक पंता ह्या समस्या रक्तगी म्हूण आमी रक्त आसताची. तशें आसतना गंभीर जावन आसचे, मारक जावन आसता तसले रोग आनी ताची चिकित्सा दीर्घकालीन आनी कठीण जावन आसतना मनशाक एक वैद्यकीय सहायाचे ओट्टू मनोबलय जावका या आत्मबलय जावका. कॅन्सर कितले घातक म्हणून आमी हाजी फुडल्या उपाख्यानांत पळयलेलें आसा. आज असल एक कॅन्सर रोगाचे हतबेडी सावन मुक्त जालेले कॅन्सर वीर या कॅन्सर वॉरियर आमगेल संगात आसाची. हांणी कोंकणी लोकांक चिरपरिचित जावन आसचे आनी यूथ ऑफ GSB आनी विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचे अँकर या प्रस्तुतकर्ता जावन सर्वांकय चिरपरिचित जावन आसचे श्रीमती वंदना कामत हांणी. वंदना, तुमकां आयच्या उपाख्यानां स्वागत. आतां वंदना पळय, एक कसलेय एक रोग असं म्हणटना तातल्यार येता म्हणटना आमकां ताजे विशयारी माहिती आसपाक पडटा. आतां एक माहिती म्हणटना प्रति एक मनशाले एक आलोचन करची क्षमता दुसरी दुसरी आसता. आता तू एक लायक क्वॉलिफाईड म्हणता क्वॉलिफाईड हायली क्वॉलिफाईड एकली चेल्ली आणि MSc स्टॅटिस्टिक्स केला तुम्ही. तशें तुका एक नॉलेज एक आसा, तुका एक ज्ञान आसा विशयाचे, अर्थ कोण घेवता तसले एक क्षमत आसा जाल्यारय ह्या कॅन्सर रोग येवचे फुडें ताजे विशयारी कितली माहिती आशिल्ली तुमकां? खंयचे एक रोगा विशीं सांगचे म्हण जाल्यार आमकां ते जावूताय आमी एक्चुअल ताजे विशीं गोत आसना, अनुभव जावूताय तशी मस्त कसले गोत ना आशिल्ले म्हाका. एक ड्रेडफूल डिजीज, एक भयंकर एक सिरियस विशय तशें पुरो आयकलेलो आसा. आनी मेन म्हळ्यार म्हगेलो अन्ना लाक्क आशिल्ली 25 years फुडें. तेन्ना पुराय म्हळ्यार तांकां लज्जी आसता. 25 years फुडें तिका कॅन्सर जालेले. लज्जी आसून सांगना अशी 4th स्टेज ऑलरेडी जावन गेलेले. मागीर ती एक 2-3 वर्स जावन मागीर गेल्ली. त्या पुरा म्हाका गोत आसा. ते खंय खंय म्हगेले सबकॉन्शियस मायंड कसले अशें आसल्यार सांगू का म्हणलेले एक आयडिया आशिल्ली. सो तशें कॅन्सर म्हणून कसं म्हणून गोत आशिल्लें. ताजे पशी चड जावन पळय कितली तांतू आमी भोगताची त्या पुरा कसले गोत ना आशिल्ले. वय आतां तुका कॅन्सर येतना प्राय कितले आशिल्ले? म्हळ्यार तुका आत्ताय साना प्राय जाल्यार कॅन्सर येतना कितली प्राय? 1 वर्स फुडें लास्ट आमगेले श्रावण म्हयनो आसा पळय त्या वेळार सादारण स्टार्ट जालेले. म्हळ्यार म्हाका ते हांव डिटेक्ट केलेले. कशी स्टार्ट जालें म्हळ्यार ताका कसले सिम्पटम्स जाय ते म्हणून तसले ना. ब्रेस्ट कॅन्सर ब्रेस्ट तांतू ते डक्टल कार्सिनोमा म्हणून आयले. ते कशें कळलें म्हळ्यार आमी युजली साबून घालतना आंगाक जेवो क्रीम लायतना आमकां ते सॉफ्ट पार्ट चिकी गट्टीशी फील जाता. पळोवचा गेल्यार ते लंप एक मेळ्ळी म्हाका. ते कितले म्हळ्यार इतले नकला तितली हॉड आशिल्ली. एक पाटी मेळटा, एक पाटी मेळना तशें आशिल्लें. सो म्हाका शुअर नाशिल्लें कसं तें म्हणून. तशें जाल्यार तुका ते लंप मेळटना या ते गांठ मेळटना तुका ते कॅन्सर आसचा पुरो म्हूण एक माहिती नाशिल्लें जाल्यार तुगेले अन्ना भयणाक जाल्ले निमित्त एक मनांत भंय आशिल्लें. मनांत दिसलें पक्कनी आसचा पुरो. तीन एक पाप त्या वेळार तिका गोत चिकित्सा ना, अवेअरनेस ना. आतां आमकां गोत आसून हांव आनी मुखार इग्नोर करूं नज खंयचे सायन्स म्हणून म्हाका दिसलें. आतां ते लंप नंतर दुसरी कसले तुका लक्षण आशिल्ली मधल्या देहांत कसले चेंजेस आशिल्ले? 2-3 वर्स फुडें दोकोन एक टायर्ड मस्त जावचे. हांव मस्त एक्टिव्ह म्हळ्यार 1 मिनिट बेस्ट नातिली तशी पुराय कसले करता सुका म्हाका. जाल्यार एक म्हणून टायर्ड जावचे, मूड स्विंग्स पुराय कॉमन आसता युजली. म्हण पुरा बायल मनशान कोणी दिवची ना खंय ऐकून म्हाका आसता म्हणून. बट एक ड्रायनेस स्किनांत, हेअर ड्रायनेस कसं केल्यार तूं मॉइश्चरायझर घाल्यार तुका राबना म्हणून ब्लड टेस्ट करतना थायरॉइड आयले. थायरॉइड आयला
ते मस्त काय नाशिल्ले 7 आशिल्ले थायरॉइड तेन्ना ताका वखद घेवचें सांगलें 1-2 महिना वखद घेतले मागीर ते थंय सोडलें मोस्टली हांव कंटिन्यू करता आशिल्लें दिसता ताजे 1 वर्साना अपास हांव टेस्ट करतना थायरॉइड चिकी चड जाला ताजे निमती हें पुरो जातस म्हाका म्हणून हांव लेखलें एक 10 दिसांना म्हाका फील जाली लंप सो इंटर रिलेटेड की कसं म्हणून म्हाका गोतना जाल्यार ते लंप आयली कुडले म्हाका दिसलें आनी हांव डॉक्टराले वचूं का म्हणून ते हांव कोणाले काही सांगनी सो मी गेले गायनाकाल्या चमकली अशी म्हगेले हांव अशी डिस्कवर जाला एक लंप ना म्हळ्यार ते मूव जातस काय ना ते एक ट्युमर बिनाइन आसच्या पुरो मॅलिग्नंट आसची मस्त उणे चान्स म्हणाले जाल्यार हांव म्हळ्यार 35 इयर्स जाला म्हाका हांव आज ते मॅमोग्राम आहे ते कसले टेस्ट करेनी सो एक हांव टेस्ट करून पळयता म्हणून एक बरोवन दियाची म्हणलें ते चीट काडून बॅगा दवरली वचयनी डॉक्टराले तशें तू ह्या विशयार तुका बमणा काही सांगनी कोणाकय गोतना हांव नयनातले एक हेल्थ वायजच पळय चिके चड थिंक करचे म्हळ्यार मिगील विशयार इतली थिंक करना चेडूवाल विशयार फॅमिली मेंबर्साक कसले जाल्ली म्हण जाल्यार मस्त थिंक करचे तशें मागीर बामणान म्हाका केन्नाय म्हणूच ओवर थिंक करनाक त्या विशयार ते सोडी म्हण तशी हांव थिंक करची ना एक पाटी दाखयता न्हय म्हण जाता तर मागीर सांगचे म्हणून म्हळ्यार तितली कॉन्फिडन्स की न्हय आसता मागीर ते बरयलेली चीट भितर दवरलेली मागीर अशी अम्मा येनी वतना तांगेले तोंड पळयतना पळय म्हगेले अक्कान एक पाटी हें मिस्टेक केला म्हळ्यार सांगनासलें हांवें कसं लागता इव्हेंटा दोन हांव शिकू का म्हणून हांव चमकली स्कॅनाक एकलीची स्कॅन करयलें स्कॅनान तूं त्यांची फायब्रॉइड जो असतल फायब्रॉइड न्ही कसं ते फायब्रो एडिनोमा फायब्रो एडिनोमा म्हणून आयले इट मे बी 2 क्वेश्चन मार्क म्हळ्यार और मॅलिग्नन्सी म्हणले थंय एक पटी आसच्या पुरो म्हणायला म्हणून जाल्यार भिने हांव मेन कसं म्हळ्यार आमी ऍक्सेप्ट करू शिकू का प्रत्येक ह्या इत्या म्हाका कितें ह्या देवान दिला हे क्वेश्चन आमी करूनच इतली वग्गी म्हाका कळची तशी केल्ली न्हू देवा म्हणून देवाक नमस्कार घाले आनी म्हाका आयली न्हू म्हणून तेवूय एक खुशी जाली इथं म्हळ्यार कोणेय विंगड फॅमिली मेंबर्सांक पळोवचें जायना म्हळ्यार म्हाका हांव तांतू आसता सगळो दीस तेंची म्हाका जाल्यार म्हाका गोतूस हांव कशी डील करता सो चमकली मागीर ट्रू कट बायोप्सी करका म्हणून तांतू दिले बायोप्सी एकली चमकल्या ते दोळ ते कोणाकय सांगनी चमकली तांतू भितरी आयले टेस्ट कसं पुरो करेले त्यांची एक बायोप्सी करेले एक स्कॅन करेले मागीर एक बायोप्सी करेले बायोप्सीन तू स्कॅन म्हळ्यार अल्ट्रासाउंड करेले अल्ट्रासाउंड पेट स्कॅन आनी न्ही त्या मागीर केले सुरवेक अशी अल्ट्रासाउंड अशी मिगेल गायनाकान बरोवन दिलेले 2 टेस्ट करेले तांतू ते ट्रू कट बायोप्सी करपा म्हणून म्हणलेची तांतू भितरी आयले मॅलिग्नन्सी सजेस्ट जाता सजेस्टिव्ह ऑफ मॅलिग्नन्सी म्हणून ते दोळटे कसं करचे म्हणून मातेना कित्याक गरकड चमकल कसले कोणाकय सांगनी ते मस्त चिके म्हळ्यार ते हॉड सू आनी घालना न्ही एकलीची कशी तितले बायोप्सी काडलेले तुगेले बामणा जो गरकडच्या दुसरे कोणाकय सांगनी म्हळ्यार मिगेल कसं म्हळ्यार न्हय म्हणून सांगुया म्हणून आता तांणी आयले म्हण जाल्यार तांकांय टेन्शन घरकडे अशी जाला म्हण एक टेन्शन ते पुरा जात तरी रिपोर्ट हाता येत तरी हांव मिगेल बामणाक सांगितलं आनी मागीर गायनाकाकय फोन करून सांगलें येदोळताय तूं अशी गायनोकॉलॉजिस्ट लागीं वचून न्हू पुरा तिणेच तुका टेस्ट पुरो बरोवन दिलेले अशें करय म्हणून मॅमोग्राफी केलेली तिणेची आनी ह्या पुरा बायोप्सी करका म्हणून तिणें सांगिल्लें तशी मिगेल एक फ्रेंडय आसा गायनाक उडपीन तू सो तिगेले हांव सजेशन घेतलें कसं कोर येता म्हणून तिणे म्हणलें कसले रिस्क घेवं नाका कुडले एक ऑन्कोलॉजिस्टा दाखय म्हणून तिणे रेफर केलें सो त्या ऑन्कोलॉजिस्टाले वतना ताणें म्हाका कसले विंगड टेस्ट करची नाका फर्स्ट ताका पेट स्कॅन करे म्हणून म्हणलें पेट स्कॅन कशी म्हळ्यार ते एक हॉड एक टनल शे आसता पळय तांतू भितर व्हरताची आनी तुका खंय खंय बॉडीन कसा जाला प्रत्येक कळटा तांतू म्हळ्यार कॅन्सर खंय आसा म्हणून कळटा स्टेज ऑफ कॅन्सर म्हणलेलो चिके एक्सपेन्सिव्ह आसा बट ते तुका प्रत्येक दाखयता सो डायरेक्ट तेच करायाची
सो हांव तेच करून पेट स्कॅन पेट स्कॅनाक चमकले पेट स्कॅना एक अंदाजेर कितले खर्च जाले एक 22,000 आशिल्ले वन टाइम स्कॅन वन टाइम स्कॅन तांतूं भितर पुरो येता म्हळ्यार तांणी एक रेडिओ एक्टिव्ह एक लिक्विड फ्लुइड दिताची ते पिवका एक आनी उदक पित्तर आबुका आनी एक अर्द मुकाल घंट्यान ते टनल शेस पळय तांतूं भितर स्कॅन काडचे नेक्स्ट डे रिपोर्ट येता रिपोर्ट आतां आयले वाजिले बिकॉज नाही दिसता एक प्रत्येक लायक होप आसता नाही सगळा काही एक आम्ही आरोग्य जावन आसका म्हणचेच एक आशा म्हळ्यार कोणाले हाता पडची तशी पळय वय कसले ऍक्टिव्हिटी करता राबची जाल्यार व्हड न्ही एक ताप येयल्यार राबता म्हूण असं हें आजिगत ना तशी पेट स्कॅन वाजयतना रिपोर्ट अर्थ जायना कसं म्हणून त्या डॉक्टराका दाखोवका म्हण डॉक्टराले वतना डॉक्टर म्हणालो काय ना हें कसले तुका जाय न्ही इतली वग्गी कोळची भारी उणे मस्त छान असतं गेली ट्युमर सो आम्ही त्या सर्जरी वाल्यारी डिसाइड करताची मॅस्टेक्टमी करका की तुका ब्रेस्ट कन्झर्वेशन सर्जरी करका म्हळ्यार स्प्रेड कितली जाला त्या पळोवन करताची म्हूण जालें आतां तुगेली टेस्ट रिपोर्ट पुरो आयलेले पेट स्कॅना रिपोर्ट गी बायोप्सी रिपोर्ट गी ह्या पुरो तूं बामणाक सांगतना बामणाले एक रिएक्शन कशें आशिल्लें तो फर्स्ट फट्टी म्हणालो म्हळ्यार मस्त कुशाल करता वय जाल्यार तसल कुशाल आनी हांव करना जाल्यार एक फाटी नमगुच्याक जायना ताका मिगेल बामणाले सांगचे म्हाका तितले कश्ट जाय न्ही अम्माले सांगचे हायेस्ट कश्ट जाले अम्माले गी अशी थायरॉयडा टेस्टा वच्चे हाकू वच्चे जाल्यार हांव तितली डॉक्टराले वतल मनीस नाही म्हणून मागोतस तशी कोण गो डॉक्टर म्हणटा नांव सांगता ना तिका कळ्ळें फुल एक फाटी नर्वस जाली म्हळ्यार नांव आयकूनच भिताची ऍक्च्युअली तसल कसले पळय कॅन्सर म्हणून इतले आमी एडवान्स जाल्ल्याची इतली चंद करून मागीर टीम ऑफ डॉक्टर्सान ट्रीट केला म्हळ्यार कसले भिवचे गती ना नाही त्या कसं जात म्हळ्यार ते फूड दुखून कॅन्सर आयकून येवन त्या आजी काही तशी असं कितें कितें कंडिशन म्हणून भंय ते सान आसतनाच आमी ते डिटेक्ट करून ताका चिकित्सा घेतल्यार तान तुका येना चिकित्सा करूं जत्ता फलकारी जत्ता मस्त जनाक म्हणून मिगेल पुरा डॉक्टर्सान म्हाका सांगचे कसं म्हळ्यार आमी हांव तुका कसं लेकर न्ही पुरा तुगेलेची म्हणून इथे म्हळ्यार हांव चमकलेली म्हणून तशें हांव सांगचें केन्नाय एक बॉडीन खंयचेय पार्ट एक खंय ज्यो कसली एक एक्स्ट्रा विषय जातस तुमकां एलर्जी जातस हे ते जाल्यार इग्नोर करूं नाकाची फस्टाक वचाची तेन्ना तुमी चमकले निमती मात्र डॉक्टरान तुमकां ट्रीट करीत नाजाल्यार डॉक्टरा कळटा तांणी एंटायर क्रेडीट म्हाका दिवचें जाल्यार हांव तांकां दिवचें तूं अशें म्हणटा म्हाका कसं उडगाचेत म्हळ्यार इफ यू लिसन टू युअर बॉडी वेन इट विस्पर्स यू डोंट हॅव टू लिसन टू इट स्क्रीम करेक्ट तू सान आसतना ताका चमस एक समाधान पळयल्यार त्या व्हड जेन्ना तशें पळोवन घेवेत म्हणून तशें बामणाक तुगेलें मस्त काही इमोशनल ड्रेन भावनात्मक जावन हें जाय न्ही म्हणून जाल्ले जाल्यार मिगेल बामण कशें म्हळ्यार मस्त पळय स्ट्रॉंग आसा आनी ताण ब्रेक जाल्यार हांवय ब्रेक डावन जाता ताण मन आदवर न्हू काय जायना इमिडिएट वचा आमी डॉक्टर नेक्स्ट डेची मस्त म्हाका एक मस्त आश आशिल्ली मेल बामणान मिगेल कती रज काडका आमी पयसून उरलो काय त्या भगवान जब देता है चप्पर पाड के म्हणला म्हणके फुल म्हळ्यार मिगेले ಒಟ್ಟು प्रत्येक हंतांत आसून एक पळय एवरी मोमेंट रज काडका पडले देवान देवा एक पळय ब्लेसिंग इन दिस म्हणजल तू तशी कुडले चवथ आशिल्ली ताचे एक वार नंतर वय कसले राखचे नाका आमगे ते घरकड ना जाल्यार आमी पुऱ्या कडेन वचचे त्या पुरे ना ना कसले काही वेट करचे नाका आमी वचा म्हण तशी मिगेल फ्रेंड्स नंदिता आनी अर्चना मिगेले फॅमिली अण्णा वन्नी आम्मा अनु माय माव आनी पुरो मस्त म्हळ्यार म्हाका फील जावचें सोडली की एक इतले व्हड एक हें जाला प्रॉब्लेम आसा म्हणून केन्नाय अवेलेबल म्हळ्यार आतां मुगेल चेडवाक स्कुला देखून हांव पिकअप करचें आशिल्लें दनपारचें सो प्रत्येकान तूं एक अवेलेबल पळय फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन नीड म्हणला म्हणके ते शुअर खंडीत कोण तशी तुका घरांत चेडवांक म्हळ्यार खाण जेवण पळय चेडवांक मेन जावं त्या पळय त्या मायच करता आशिल्ली आतां अम्मा ते आसल्यार अम्मा करता आशिल्ली सो तांणी पुरो आशिल्ली न्ही ती म्हाका एक मस्त या म्हणून कळ्ळें एक वर जावन गेली म्हणून पळय फील जाय तुका एक सपोर्ट सिस्टम आशिल्लें तशी तशी कशी जावन गेले मिगेले
हांव चेडूं आसून आजी थंय रब्बन आशिल्ली ते दोळताय मागीर सर्जरी वेळार तांकां व्हरूं जायना ते मागीर म्हाका रेस्ट आसता सर्जरी जाता तर एक ड्रेन घालताची ते स्पॉटा दुखून ताजी पुराय वय सो ते फ्लुइड पुराय कलेक्ट करूंक एक 15 की 20 दीस म्हाका ते ड्रेन घालनाशिल्ले सो ते दोळताय मागीर जावे ना म्हळ्यार ती नंदीत म्हणून म्हणलें पळय तिणें तांकां चेडूं आवर न्हू तांगे तेचे वते पुराय तांकां एक नमुनो अम्माक अशी जाल्ला म्हणून तांकां एक ते चेडूं ताका गोतना सांगला हांवें जाल्यार तांकां ताजी सिवियरिटी कितली तितली गोतना आनी आतां पुराय आमकां ऍप्स आसा स्नॅपचॅट ते पुराय सो हांव कशें केल्ली म्हळ्यार तांचे भितर एक बाल्ड एक मात्या केस गेल्यार कशें जाता म्हळ्यार तांकां सुरेखची दाखोवन मागीर चेडवांक प्रिपेर केलें म्हळ्यार एक सडन केस गेल्ले हें जाल्लें म्हणून तांकां फील जावचें म्हळ्यार म्हाका फस्टाक इतली चंद करून म्हाका डॉक्टर्सान सांगला म्हळ्यार ते म्हळ्यार तुका फील जायना ते कावन्सिलींग म्हणटा तशी चंद करून तुगेली ट्रिटमेंट कसल्या कशी तुका कितली करताची कसं पुराय करताची म्हणून चंद कोण सांगलें फर्स्ट तांणी सर्जरी करूया म्हणल्यार मागीर त्याच नेक्स्ट प्रश्न त्याच आशिल्ले आतां तुगेले तूं बामणा सांगली कुडले मागीर तुमी कुडले चमकले की कुडले चमकलेची कुडले पेट स्कॅन केले कुडले तांतू कळले स्प्रेड जायनी इमिडिएट करता सो अशें तुमी सर्जरी केली मागीर तांणी त्या टेस्टान तू लिम्फ नोड्स काही इफेक्ट जाला पुरा वापस एक ब्लड टेस्ट आनी हें पुराय करून ते काही खंयच्यान थंय स्प्रेड जायनी बोना लागनी पुरा म्हण जालें सो देवाल दया म्हणचे वगी कळले सो ते एक पोर्शन काणू कन्जर्वेशन सर्जरी केली मिगल्या त्याच्यात तरी होगूर डॉक्टर म्हणालो तू मिगेल बहीण आशिल्ली म्हण जाल्यार हांव खंडीत किमो सजेस्ट करतशिलो तू ते तुगेल डिसिजन आमी तुगेल वयर इम्पोज करनाची जाल्यार ताजी बेनिफीट अशी तू पायी कसले तुका पळोवपास येना तू 85% क्यूर तशी प्रत्येक हंतान तू ताणी चंद करून म्हाका एक पळय शॉक शी दिली ताणी तुगेले मानसीक कशी आशिल्ली मानसीक जावन तू कशी घेतली ते मानसीक म्हळ्यार हांव केन्नाय म्हाका कसले जाल्यार हांव म्हणल्यार म्हणटा म्हाका कसले जाल्यार हांव वडणे म्हाका हांव कशी पूण डील करता चेडू कोणाकय विंगडांक म्हाका जायना म्हळ्यार तांणी सांगूक तांकां कळना म्हणून म्हाका ते सगळो दीस ताजे थॉट आसता सो म्हाका गोतच हांव समज म्हणून सर्जरी जातरी हांव ते ड्रेन एक बॅगा भितर घाल न्हू सगळे भोंवत आशिल्ली घरकड भितरी पुरा काम करता आशिल्ली म्हळ्यार म्हाका ते न्हिदून अभ्यासू ना आनी किमो जाता तरी मात्र एक 2 दीस ते वखदां निमतीची विकनेस आसता त्याची तुगेले ते सर्जरी जाल्यार कितले समय नंतर किमो स्टार्ट केले एक 2 महिने नंतर स्टार्ट केले जानेवारीन तुमी गेले हें जाला सर्जरी नाही ऑक्टोबरा मिगेल सर्जरी जाला जानेवारीन मिगेले किमो कंप्लीट जाला म्हळ्यार 21 डेजाचे हाजेरी हंतारी तांणी करचे डिफरन्स आरी मागीर मार्चान तू एक 20 रेडिएशन सेशन्स आशिल्ले सो एक किमो जाता अशी रेडिएशन केक वॉक म्हळ्यार मस्त सुलभ कसले ना तांतू जाल्यार एक कसं म्हळ्यार तांणी हांगा गळ्या दुखून हांगा पार्ट फुल्ल तांणी रेडिएशन दिताची तेन्ना मात्र चिकेची थ्रोटाक पेन आसता एक कॉमन एक 10 दीस आसता गिळटना आतां आमगेले एक चित्र आसा एक फोटो आसता गेले कॅन्सर फुडें अशी आशिल्ली भारी चंदी आमकां म्हळ्यार टीव्ही पळोवन गोत्ता तुका तशी नमुनवार हेअरस्टाईल पुरो कोर न्हू कॅन्सरा फुडें अशें आतां नेक्स्ट फोटो प्लीज हे मिगेल सपोर्ट सिस्टम मिगेल फॅमिली मिगेल ते 2 फ्रेंड्स मिगेले माय माव आनी मिगेल आनू अम्मा वन्नी अण्णा पुराय असाची ते एनी टाइम अवेलेबल केन्नाय हे मिगेल फर्स्ट किमो नंतर सो हांव अशें आशिल्लें केस पळय ते नॅचरल आशिल्ले फर्स्ट किमो जावन एंड जाऊ थंय आशिल्ले केस त्याचे फर्स्ट किमो वेळार तुका कसो पुराचे दुसरे सिम्पटम्स पळोवचे मेळ्ळे म्हळ्यार ह्या केस पडची मात्र नाही फर्स्ट किमो वेळार नवरात्री स्टार्ट जालेली हांव सर्जरी जावन ट्रेन आनी काण जावन आशिल्ले गमत केला एक कापड नेसून वचची की खंयच्याकय उणी कर न्ही वत आशिल्ली देवस्थानाक पुरा करता आशिल्ली म्हळ्यार केस आशिल्ली ना अर्ध जना कळची कशी म्हळ्यार केस वतना सो
केस वच्चे न्ही म्हणून एक खुशी आणि केलो जन म्हणाली कसं म्हणारी आता ऍडव्हान्स्ड किमो आनी पळय केस वच्चे ना म्हणून सो तेवे एक होप आता केस वच्चे इशना म्हणून जाल्यार एट द एंड ऑफ फर्स्ट किमो जावन सेकंड किमो स्टार्ट म्हळ्यार एक 4 दीस आसतना अशी उलयतना हांतू केस आयलो जाल्यार म्हाका डॉक्टरान सांगला केस वत्ता तुका डोनेट करका तुका विग घेवन दवरका म्हण जाल्यार रेडी करून दवरी ते म्हळ्यार तुगेल कॉन्फिडन्स लेवल ते तुगेल तोंड पळोवन तुका एक पाटी डावन जावच्या पुरो म्हणून सो प्रिपेर्ड आशिल्लो हाका पुरे आणि हांव मस्त पळयला केसस अशी वय वय नाही त्या नाही आता त्यानंतर मला केस झडची नंतर तुला अंगाक मला नित्राण जेवची जेव वाउंट तसं पुरा किमो जातर एक 2 दीस न्हिदून वाजता आशिल्ली तांणी पुरा नमनाचे टॅबलेट्स पॉट वायट जायना तशी त्या म्हळ्यार आमगेले इम्युनिटी मस्त डावन आसता डायजेशन आनी पुरे मस्त वीक जावन आसता त्या म्हळ्यार चांग सेल्स ते मारता किमो ते फास्ट डिवायडिंग सेल्स दवरून ते मारता आसता किमो सो चांग सेल्स वता न्हू तेन्ना आमगेले डायजेशन हाका पुरा इफेक्ट जाता सो मस्त वीकनेस न्हीद आनी टायर्डनेस पुरा आसता तर त्या आसतना तू आता पळय इतली पुरो ऍक्टिव्हिटी करत आशिल्ली या तुगेल किमो स्टार्ट जेवचे फुडें या कॅन्सर डायग्नोज जेवचे फुडें तू कसं पुरो ऍक्टिव्हिटींत आशिल्ली तू यूथ ऑफ जीएस बीन तू आमगेल वासरी म्हणून ते म्हगेले एक पॅशन कुकिंग केन्नाय म्हगेल फेवरेट तशें करता आशिल्ली तांतू करता आशिल्ली आनी म्हगेल चेडूआक हांव ट्युशन आनी म्हणून घालनी हांवें शिकोवचें क्लासीस आवरचे हें तें पुरय आतां देवस्थानाक कसले फंक्शन जाल्ले प्रोग्राम करता कल्चरलान मस्त ऍक्टिव्ह आशिल्ली सो हांग म्हळ्यार विश्व कोंकणी केंद्र हांव म्हगेले कॅन्सर ताजी वळारी जॉईन केलेली कोंकणी कळ्ळो न्हू हय कोंकणी कळ्ळो म्हणून ते प्रोग्राम तेन्ना स्टार्ट केलेले तेन्ना हांव विग घालनी वचें आशिल्लें सो तेची हांग म्हाका मस्त सपोर्ट मेळ्ळा कोणाकय म्हळ्यार कोणेय म्हाका पळय एक पेशंट्स पळय आतां सादारण पुरे जना कळटा मस्त जन कन्फ्युजन आरी आसाची वय की नाही विषय आमकां तशी तुका सुरवेळ पळयतना तू विग्गनी पुरो घालेत दुखून आमकां काय विशेष म्हूण कळ्ळी नाही लकीली म्हाका विग कशी मेळ्ळी म्हळ्यार म्हगेल तोंडाक सूट जेवचेच म्हगेले हांव एक कॅन्सर डायग्नोज जेवचे फुडें 1 वर्स फुडें एक स्ट्रेटनिंग केलेलें केस तस जाल्यार निमती म्हाका ते विग घालतरीच पळय कोण पुरो जनान निमगुचे हे पटी तुगेल स्ट्रेटनिंग केलेलें कस केची समजाय न्ही म्हणून स्ट्रेटनिंग वतस कसं की तांकां कळटा बट हे विषय म्हणून आनी पळय आनीक सांगता हांव कसं म्हळ्यार ह्या सान प्रायरी तशी पुरो तूं केस आनी पुरो चेंज जाला म्हणटा कोणी कॅन्सर म्हणून लेखनाची तांकां मना येवयना ऍक्टिव्ह आशिल्ली एक 2 एपिसोड केला तेन्ना हाजे आमगेल वासरी म्हणून यूथ ऑफ जीएस बीन तेन्ना ते केला मागीर पुरा कडेन वता आशिल्लो हांव ते विग घालून वता आशिल्ली वार्डीक मुंजियाक ताका पुरा वता आशिल्ली तूं तुगेल कसले ऍक्टिव्हिटी उणी करनी सो म्हगेले फोटोज आसूं का ते किमो वेळार कशी जाल्लेलें तोंड वय वय त्या पळया मागीर आता सुरू सेकंड किमोथेरपी फुडें केस वचून सुरू जाला वय वय तेन्ना हांव अशी टर्बन घालून वचेशिल्ली तांतू एक स्टाईल म्हळ्यार फील गुड फॅक्टर ते वता न्ही कसं लागता केस आनी म्हळ्यार ल्हान माती कसं घेवन दाखोवचें म्हणून टर्बन स्टाईल पुरो जन निमगूच आशिल्लो म्हाका कसं तुगेल स्टाईल लायक असं म्हणून ते मॅचिंग शॉल आनी पुरे घालून तांतू एक आनी एक कसं म्हळ्यार हांव किमो वतना थंय रिसेप्शनिस्ट आसता आशिल्ली पळय तांणी म्हाका निमगूचे यार पेशंट पेशंट म्हणून ना न्ही म्हणून तांणी हांसचें म्हळ्यार ते एक म्हाका खुशी जाता आशिल्ली हांव एक पेशंट दिसना म्हणून सो तशी मागीर पळय अशी पॅचेस ते वता आशिल्ले ते स्टार्टिंगारी पॅच पळय एक दिसता न्हू सायडात कान्ना वय आयब्रोज चिके होबूर वचा स्टार्ट जाता मागीर आयलॅशय वता हे म्हगेल चेडू ते पॅचेस जाता ना मागीर म्हाका दिसलें आनी ते पॅच दवरून सदळची ते केस पडची पळोवचे बदलाक एक पाटी पुरो शेव कोन सोड्या म्हणून अशी काडलें एक्चुअली म्हाका डॉक्टरान सुरेखच सजेस्ट केला तू काणू सोडी मागीर पळय पुरा आयब्रोज पुरा वचून अशी मान म्हाका कोणेक पळयनी घरकड मान म्हगेल चेडू आले कितले सपोर्ट म्हळ्यार तू विग घालचे नाका मा तू चंदस म्हणून एक अशी आसता न्ही इवन तसल एक मॅच्युरिटी चेडू आणतास म्हळ्यार ते सांग विषय मस्त म्हळ्यार कशी बा इतली वगी व्हड जाली म्हणून म्हाका जाले एक दीस जाल्यार तांणी हांव तांगेलोट आसतना विग घालचे नाका मा आतां जाल्यार म्हाका म्हणटाचे तू विग घाल नाका यांची समज तुगेली केस
दुसरे साइड इफेक्ट्स कसं पुरो आशिल्ले म्हळ्यार केस पडचे आनी वीकनेस वीकनेस नेल्स पुरा ब्लूइश जाता जीभ फुल ब्लू काळे अशी जाता आता पक्कन एक कोणे उलयता जीभ दिसली म्हणजे तुगेली तुका जीभ तशी काळी जाला म्हणून मी तशें म्हळ्यार तांकां तेदूळ ते कोणाक सांगचे ना आशिल्ले मागीर एक कसं म्हळ्यार हांव म्हगेल्या अम्माक मायंक पुरो कसं म्हणली म्हळ्यार कोणाकय पक्कन ते कळला विशय हांव अशें हॉस्पिटला अशें जाला म्हळ्यार निपोच नाका पुरो सांगयाचें म्हण तेन्ना म्हाका ते फेस करूं इजी जाता गोत्त आशिल्लें ना जावको म्हणून वापस येवन निमगिनाची सो म्हाका त्या निमती इजी जालें म्हगेल्या अम्मान आनी मायन पुराय जाणां सांगले एक एकल्या दोकोन वर्ड ऑफ माउथ पळय आता तेन्ना म्हाका कसं उडगाचत म्हळ्यार आता अशी तुका कॅन्सर जाल्ले ट्रिटमेंट जाता तसं केस पोवन वता तसं प्रमाण जातना ह्या सोसायटी ह्या समाजान ते कशी तुका हें केलें समाजान तू मस्त जनांना अयो 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 मस्त जाता जाल्यार मिगेले हांव म्हणचे तांकां कॉल करून उलयतले सांगचे तुमी एक पाटी म्हाका मेळ्याची म्हणून मेळ्ळ उलयतर तांणी म्हणटा म्हाका समाधान आता तुका कांय जायना तू मस्त पॉझिटिव्ह आसा म्हणून हांव म्हणचे पुरो जनाक कोणाकय अशी जावची नाका जाल्यार जल्ला म्हण जाल्यार फेस करायची फाईट करायची खंयचेय रोग जाल्यार एक आमी जगता आमच्यान साध्य आसा तांचे चुकून भायर येवच्याक म्हळ्यार एक सकारात्मक एटीट्यूड आमगे मना आसता तेन्ना मात्र ते समजता तेन्ना वखद ते छांग लागता बिलीफ आसूं का फेथ आसूं वखदान तूं डॉक्टरा वयर आनी एक म्हळ्यार ओव्हर ट्रीटमेंट एक डॉक्टराले चमकले नाही म्हणून अनेक डॉक्टराले घेवचे तागेले सांगू ना ह्या डॉक्टराले वखद केलेले तेच पुरा आमी मस्त निपैल कुडले आस पळय मस्त रॉंग ट्रीटमेंट जाता नाही त्या मात नाही तुका एक तुगेले मनान ते घायसोक आसता म्हळ्यार एक डॉक्टरावेर नंबीक ना विश्वास ना ते एक मनशावेर विश्वास दवरना आमी ह्या कोरका आमी कसं केलें एक डॉक्टर कसं फर्स्ट दोन लास्ट एक डॉक्टर अपास कसले हे करनी सेकंड ओपिनियन खंडित घेव येता तुमकां घेव का म्हण जाल्यार तांगेल्या दोन ना म्हण येवची तसले पळय एक्सपेक्टेशन कसले दवरूं नजे तशी आता कॅन्सर जातना म्हळ्यार किमोथेरपी जावं तशें एक रोग आसा म्हण म्हणटना आमगेल मन आमी कितली गट्टी जावं म्हण तूं लेखता हांव केन्नाय म्हाका बिजी दवरून घेता आशिल्ली मस्त गट्टी म्हळ्यार एक कवच अशें बिल्ड करून घेतल्या जनान कशी रिएक्ट केल्यार हांव दोळ्या उदक हाडना म्हण आमी दोळ्या उदक काडली कुडले आमकां ते मध्य आनी चड एक नमुनो बेजार जाता मनान आनी बेजार जाल्यार तितले वायट सेल्स वाडता ताजे वेळेला केन्ना एक स्माइल दवरचे तोंडारी ते म्हाका पळोवनूच जनांक कॉन्फिडन्स ही समजता आमकां खूश जाता म्हळ्यार तुका येता ताजी बेजार ना तशी एक पॉझिटिव्ह आमकां येता आमकां येता एक चांग ते पुराय पॉझिटिव्ह वायब्स भरताची सराउंडिंगान सो केन्ना एक स्माइल दवर म्हाका कांय जायना हांव म्हगेल्या अम्मान भितर जाल्यार हांव म्हाका तेच सांगिल्लें तूं कसले रडता हांव समज म्हणून मिगेल वन्ने कळटन ती म्हळेल काही अयो वंदन मस्त बेजाराच दिसता म्हणून हांव त्या दिवस भायर मॉलान भोंवत आशिल्ली सो त्या परे म्हणूक म्हाका खुशी जाता त्या वेळार म्हाका एक कसली एक शक्ती मेळ्ळी हांव एक रडलेल म्हणून खंयचे मोमेंट ना हाजी निमती म्हाका वग्गी कळ्ळें म्हळ्यार एक म्हाका खुशी मागीर दुसरी पुरो सायड इफेक्ट्स आसता अनिमिया आसता नाल्यार कसं म्हणटा ओंकार येवचे जाता वेळी त्या पुरो तुका आशिल्ली ना अनिमिया आनी जेवच्याक सुरेख तांणी किमोवपाचे पूड एक सकाळी एक टॅबलेट दिता त्या पुरो कसले आतां एक म्हळ्यार मस्त एडवान्स जाला आनी आमकां डॉक्टरान पुरो एक्सप्लेन करतना इवन रेडिएशना वेळार आनी पुराय पूड पुरो मस्त कश्ट आशिल्ले आतां आमकां कळना कसले अनिमिया आनी म्हाका कसले प्रॉब्लेम आशिल्ले तुगेले ट्रिटमेंट वेळार तू कसले स्पेशल डायट जो कसले विशेष रितीचे आहार घेतील जो असगी आमकां एक ते किमोथेरपी वेळार एक प्रोटीन शेक म्हणून दिता आशिल्ले म्हाका प्रोटीन सम खावका म्हणून पुरो म्हणलेले दूध आनी तुगेले एग हे ते पुराय समा खावका आनी म्हण म्हणलेले मिगेले हांव एक हार्ड कोर फूडी म्हाका खावचे हे ते म्हणून भारी मी डायटिशियनान येवन सांगतना आनी तू कसले तुका रिस्ट्रिक्शन्स ना म्हणटना ताजी तितली व्हड खुशी खंयचेय नाशिल्ली म्हाका सो कसले खावेत एक म्हळ्यार एक किमो जावन एक 2 दीस चड तिखशेनी खाल्ल्यार पक्कनी ऍसिड रिफ्लक्स त्या पुरो जावचे चान्स आसा म्हण आशिल्ले हांव मात्र चंद करून खाल्ला आनी म्हाका सिंपल पॅज नॉनचे म्हळ्यार मस्त प्रिती सो ते मिगेल चेडवान म्हाका हाड दिवचे आशिल्ले गुंडून ताय चंद करून तांणी मॅनेज केला मिगेल बामूण माय माव
आनी पुरा पळय एक कळ्ळी म्हाका कळ्ळी आतां जाल्यार तुगेले फर्स्ट तुगेले सर्जरी जाले मागीर तांणी किमो दिले मागीर नेक्स्ट रेडिएशन दिलें रेडिएशन 20 सेशन्स आशिल्ली म्हाका रेडिएशन पुरा तूं कसलेय आनी तूं सोडचें ना कित्याक म्हळ्यार केलेव कडेन कसो जाता म्हळ्यार सर्जरी जातरी किमो नाका म्हणटाची रेडिएशन वाड न्ही म्हणून मस्तू कडेन केस आसा एक एकल्यान एक एक हें स्टेज सो मिगेल आनी तूं तांणी कसो म्हळ्यार एक हेरिडिटरी एक पक्कनी असे चान्स एक ब्रॅका टेस्ट म्हणून तांणी सजेस्ट केलें ते BRCA म्हळ्यार जीन म्युटेशन आस म्हण जाल्यार पक्कनी हेरिडिटरी आयला म्हण जाल्यार आतां मेगेल कोणे सिस्टर्स तांकां कितले रिस्क आसा हांव सांगू येता तांकां अलर्ट करूं येता अशी तुमकां चान्स आसा जाल्यार देवाल देन ब्रॅका टेस्ट नेगेटिव्ह सो तेची म्हाका कसले ताजे निमती अपास कसले टेन्शन घेवचे विशय कसले ना आशिल्ले सो अपास रिकरन्सय मस्त लो म्हणून तशी म्हणली म्हाका डॉक्टरान सो ते पुराय म्हाका पॉझिटिव्हली पळय घेवच्याक मस्त सुलभ जालें तशीच ते वर्क लायफ तुगेले कशी चेंजीस जाले आनी एनर्जी कंजर्वेशन करूंक तूं नुत बशील कडेन बस तशी पोर आशिल्ली ना ना हांव म्हळ्यार किमो जाले कूडले एक दीस हांव गॅप घेता आशिल्ली एक दीस हांव फुल रेस्ट करता आशिल्ली त्या म्हळ्यार चिके डिसओरिएंटेड सी जाता ते हाय म्हळ्यार मस्त डोज हाय आसता आनी कितले म्हळ्यार ते एक ते मस्त केमिकल न्हय किमो म्हळ्यार ड्रग्स न्हय तशी ते म्हाका हेवी दिता आशिल्ली कसो जाल्यार मात्ती होऊन आनी जायना तशी डिप्रेशन आनी वचना तशी तेवे एक पुरा प्रिकॉशनरी मात्र मिगेल आसता आशिल्ले हांव मात्र फर्स्ट टाइम घेतले म्हाका गोत नाशिल्लें ते कसाला घेवची म्हणून सगळो दीस न्हिदोवचें न्हिदच्यान जायनी न्हिदोवच्याक मागीर नेक्स्ट टाइम हांव डॉक्टराक सांगलें म्हाका ते मात्र नाका हांव म्हाका भोवन कोर न्हू सकयल वयर पुरो वचूं रेस्ट म्हणून तूं विशेष म्हणून घेनी एक दोन दीस घेवचे आशिल्ले तेन्ना मिगेल फ्रेंड अर्चन म्हणून ती चेडू पिक करता आशिल्ली ड्रॉप करता आशिल्ली जाल्यार मिगेल अण्णा मस्त पटी ताणे हाडूं आमी आतां कोंचाडी आसचे तेच ते हाडून सोडचे प्रत्येक हांनी पुरो आशिल्ली निमतेच पळय मिगेल कॉन्फिडन्स केन्नाय तुका सहाय जाल्ले सहाय मस्त जाले अंडरस्टँडिंग आशिल्लें सो तशी कसले मस्त एक कळ्ळी चेडूवांक म्हळ्यार तांगेले पियर प्रेशर्स म्हणटाचे म्हळ्यार तांगेले क्लासमेट्सांच्यो तांगेले फ्रेंड्सांच्यो तुगेले अम्माल केस इतले गेल्ला तशें पुरो म्हणून निमगे ते रिसेंटली हांव आतां विग घालची सोडले तेन्ना ते एक केस कट केतान पुरो जाणांन म्हळ्यार इतली तुगेलो अम्मान केस कट केला तशी काल थंय समा आशिल्ली म्हळ्यार एक दीस हांव विग घरात एक दीस ना ते पळोवन मातशें निमगेले बट मिगेल चेडू कितले बोल्ड न्ही हें म्हळ्यार अशें जाल्यार म्हणून सीधा तोंडारी सांगता आशिल्लें आनी तिणें तशी मॅनेज केला तांणी शॉक जाले चेडू आयकून ते म्हळ्यार हाजी मध्येन तूं हांवें समर कॅम्प्स केला दोनी बॅच तांगेलो चेडू आलोट नांचू न्हू खेळ न्हू एक 15 चेडू आशिल्ली दोन बॅचांत गम्मत केला एक म्हाका आनीक लायक खुशी जाले तांगेलो टासू न्हू सो मिगेल प्रत्येक एक्टिविटी हांव कसा करता आशिल्ली तूं त्या कंटिन्यू दवरलें तुका कोणें अशी पेशंट म्हळ्यार आनी जनानी येवन कसले क्वेश्चन निमगिताना तुका हिंसेशी जेत आशिल्ली हिंसेचे क्वेश्चन निमगेले व्हडनी जाल्यार तांगेले एडवायजर्स पळय तांणी ते अनुभवीसी न्ही जाल्यार पळय तूं अशी करी तूं तें खा हें खा म्हणून म्हणटाची एक लिमीट ताय व्हडनी मागीर विंगडाले गेल्ले स्टोरी विंगडा कॅन्सर जावन तांणी भोगील स्टोरी अयो देवा तुका कसले जाल्ले कितली छंद आशिल्ली गो आतां तुगेलो केस गेला न्हय कशी जाल्ल्या पळय म्हणून ते तोंडारी मांडली कुडले दिसता आशिल्लें जाल्यार तूं ते नेगेटिव्ह जावन घेनी आसो दीस टू शॅल पास म्हणून जाता हें एक पाटी म्हणून एक पाटी अप्स अँड डाऊन्स आसताची हें मागीर डाऊन म्हणून लेखलें आतां तूं केमोथेरपी त्या टायमार पिरियडान तूं काउन्सिलिंग करताची म्हणून हांव आयकलें तशें तें काउन्सिलिंग तुमकां मात्र केला की तुका फॅमिली मेंबर्साक घेवन केला तांणी ना ना काउन्सिलिंग म्हळ्यार तांणी आमकां जस्ट बसून सांगिल्लें की म्हळ्यार कसलें विंगड कसले पळय आमी ते रेडी एक्सेप्ट केला आतां किमो कसले कोरका म्हाका म्हणटन डॉक्टरान 4 सायकल पुरो म्हणलें ते म्हळ्यार ती स्प्रेड जायनी ते बट एक हेरिडिटरी एक आसची चान्स आसा म्हळ्यार तरी 6 सायकल्स ऑफ किमो केला म्हाका तशें जाल्यार आतां तुगेले कॅन्सर उपशमन जाला रेमिशन आसा म्हणून तांणी हें दिला रिपोर्ट दिला जाल्यार म्हाका एक हॉर्मोनल टॅबलेट आसा
अनेक मनशां विच पावचे म्हळ्यार मिगील कॅन्सर एक PR पॉझिटिव्ह म्हळ्यार एक म्हळ्यार ते हॉर्मोन्स आसा पळय प्रोजेस्ट्रॉन पॉझिटिव्ह हे आमकां युजली आतां अभ्यास आसता एक कळ्ळी कुडले वचून गूगल करचे वय वय गुगलर येना सो ते कसं म्हणून गतना म्हळ्यार ताका म्हाका वखद दिला तांणी बट एक चिके रेअर केस म्हणून ट्युमर ग्रोथ जालेले मस्त फास्ट सो ताजे खातीर एक तूं अवेअर आसूं का अलर्ट आसूं का पळयता राब कसले विंगड चेंजेस आसल्यार सो एवरी 6 months 3 months म्हाका टेस्ट आसता अल्ट्रासाउंड आसता सो ते पळय करता राबचे जाल्यार मिगेले एक्टिविटीज हांव खंयचे उणी कर आतां किमो जेत्तरी केस पुरो चमकलेले म्हणल्यार तुका आयब्रो पुरा सपूर जाले म्हळ्यार आयब्रोचे भोयेचे पुरो केस पोडू सूर जाले म्हण ते वापस केन्ना नेवचे सूर जाले रेडिएशनांनी जावन एक म्हयन्यान सादारण चिगूर म्हणटा न्हू स्टार्ट जाले वापस केस येतना आसा म्हगेले फोटोज थोडे केस येतना अशी पातळसे एक नमन भंय करता आनी येता की ना की म्हणून जाल्यार कोणाय भिव नाकाची येता लायक केस येता वापस तशीच फुडल्या म्हणके येता सो हे म्हगेले थिन ग्रे अँड व्हाईट हेअर अशी व्हाईट हेअर येवचे सुरू जाले आनी कसो जाता की म्हणून ब्लॉन्ड अशें एक नमन अशी पुरो म्हाका कोणें पळय न्ही जाल्यार ऑक्टोबर ब्रेस्ट कॅन्सर मंथ म्हणून म्हणटाची सो आजी एटलीस्ट अवेअरनेस क्रिएट करीत न्हू म्हणून अशी आशिल्ली हांव आजी म्हाका पळयत आसाची पुरो सो हे म्हगेला रिसंट केस एक हेअर डोनेशन कॅम्पान तूं म्हाका चीफ गेस्ट जावन आपयलेले सो हे विगस पळय म्हगेले मस्त म्हाका हेल्प जाला तस जावन हांव दाखोवच्या इच पळयता हे म्हगेले आपणे विग दवरलेले चित्र हे पळय हे पुरो विग घालूनची पक्का तुमकां पळयतना कळना म्हळ्यार म्हगेले फेसाक मॅच जावचे तसले एक विगय मेळ्ळे सो हे म्हगेले एक विग हे मस्त इजी आसा घालूंक कोणें आमी पार्लरांनी वचका म्हणा आनी हांगा ताका कशी आमी एडजस्टमेंट करचे म्हणून आतां केलो कडेन पुरो हांव घालून वता आतां एक म्हळ्यार स्टाईल म्हणून पुरो हे शॉर्ट हेअर सूट दिसना सो तेन्ना न्ही घालता आनी एक मालगड येता आनी वचका म्हणजे जाल्यार तांणी पकडून सडन पळोवन म्हणून घालून वता तशेंच जाल्यार त्या कॅन्सरा विशयार आमी कशी अवेअरनेस हाडयत अवेअरनेस म्हळ्यार आमी आतां पक्कानी आतां म्हाका जाला हांव आतां सांगू न्हू कांय ना हांव म्हाजे अशेंच हांव अशेंच पुराय केल्लेले तुमी सांग्याचे तुमगेले विशय म्हणून एक तांकां एनकरेज करप सांग्याची खंयचे एक तुमकां बॉडी पार्टान कसले एक रॉंग जातास कसकी एक चड जातास म्हणून दिसल्यार कुडले टेस्ट आवचाची मागीर आतां पुराय आसा मू फंड रेज करताची भिव का म्हणना एक इन्शुरन्स प्लॅन लायक असल्यार ते लायक तुगेले इन्शुरन्स आशिल्ले म्हगेली बामणो बँक आशिल्ली ती पुरो आमगेले कवर जाले सादारण एक 6.5 lakhs जाले किमो रेडिएशन पुरा पळोवन हॉस्पिटल एडमिशन पुरा इन्क्लूड कर न्हू तितले ते जाता सो एक लायक एक प्लॅन हेल्थ प्लॅन करून दवरचे मस्त लायक अगत्य आसता मागीर केन्नाय आसाचे आमगेले जेन फंड रेजिंग हें तें पुराय अवेअरनेस पुरो मस्त आसा सो कष्ट कांय ना कसं सांगचे म्हळ्यार हांवें ते ओपनली उलयांची उलय ताजे विशयार आमी मस्त गुट्टू केल्यार जनाकय तशी दिसता अशी दिसता म्हणून एक उलोवचे आनी आमी जनार एक ಸ್ವಲ್ಪ आलोचन कोरका उलोवचे फुडें असले आनी स्टोरीज आनी हाडतना तुमी चिकेची थिंक कर सूक्ष्म जावन उलोवका एक खंयचे पेशंट आले वतनाच पळोवच्याक मस्त चंद रस जावन वचून तांकां पापा सुरेख चिलू आसताची विंगडांक एक चंद रस करतना हांव म्हणी अशी करूं ना म्हणून दिसचे तें पुराय हांव एक लेखचे मागीर कोणकोणाल केसीस हांकां सांगून तांकां आनी काही भिवून घालनाकाची जाल तितली पॉझिटिव्ह एनर्जी दियाची तांकां कॉन्फिडन्स दियाची कांय जायना गो तुका तूं हे पुरो जेवचें तूं उठान घेता एटलिस्ट तांकां चितल्याका सोडायची म्हणून सोडायची दॅट विल बी मोर हेल्पफुल म्हणाले एक ओवर एक्टिंग येना कांय जायना म्हणून ओवर नाका कितले अगत्य थिंक 10 पाटी थिंक करून वचाचे कसं उरलो का म्हण म्हळ्यार
ऑलरेडी मस्त लो असता आणि तिक ऑलरेडी गोत्त असता आणि त्या ಸ್ವಲ್ಪ ಒಕ್ಕತನಿ ಪರ ಗೆತ್ತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ದೇಹಾಂತು ನಮೂನ್ ವಾರ ಪೂರ ಚೇಂजेस जत्त असता बदलप जत्त असता ताजेवर इमोशनल भावनात्मक चेंजेस असता भावनात्मक चेंजेस मस्त मॅटर करता म्हळ्यार वय वय टोटल डाऊन वच्चे चान्स आसा डिप्रेशन वच्चे चान्स वय वय इथे म्हणा ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ म्हणा तितली प्रीती असता त्यावत म्हणतनाची अर्ध तांगेल जीव गेला म्हणके जाता जाल्यार इतच काय ना आता म्हाका पळयतस ना केस येतस 6 months ಅಂತೂ आयलल केसू आणि हांव एक मध्येन एक ट्रिमय केले म्हणल्यार ते ओट्टू कशे कशे पुराय येता आशिल्ले एक पाटी मध्येन तू ट्रिम केले नीट दिस तरी सो अनेक समयन हाजी डबल येता म्हणून हांव लेखता सो त्याल दवरचे ताके कसले म्हळ्यार मास्क केअर करता मस्त केमिकल्स यूज करता ना हांव आतां ऑलरेडी म्हळ्यार केमिकल्स भितर मस्त आसा तशी कर वय आता त्या किमोथेरपी त्या प्रजत्तरी टॅबलेट घेवची असती वय किमो वळारी मस्त ना नाही त्यानंतर त्यानंतर आता म्हाका एक टॅमॉक्सफिन 20 mcg चे एक टॅबलेट दिला ते कसले म्हळ्यार आपास खंयचेय रिकरन्स येना तशी ते हॉर्मोनल एक्चुअली ते हार्मोन कंट्रोल करूक तावळ सांगिल हार्मोनल टॅबलेट आसा त्याच एक टॅबलेट ताजे निमती कसले प्रॉब्लेम ना सो एक थायरॉइड टॅबलेट आसा एक त्या आसा विंगड कसले ना कितले समय घेऊ का ते 5 वर्स घेऊ का म्हाका 5 वर्स घेऊ का आणि प्राय मिगेल सानी मेनोपॉज लागी येनेत्तील निमती यूट्रस चिकेच पडा आम्ही जागृत करका पक्कनी ब्लीडिंग आणि स्टार्ट जावन मस्त ऑब्जर्व करता राबका कसले चेंजेस म्हणून इनिशियल म्हाका एक्चुअली पिरियड्स आणि स्टार्ट जाले ट्रीटमेंट जातरी तेन्ना मस्त हेवी फ्लो आशिल्ले म्हळ्यार हांव भिल्ली एक्चुअली काय मागीर डॉक्टर सांगता ना ना तू सानप्राइन एक्चुअली म्हळ्यार टॅमॉक्सिफिन घेतल्यार जायना म्हणून म्हाका जालें ते ब्लिडिंग हेवी आशिल्ले म्हाका म्हळ्यार पुढे तितली ना आशिल्लें नॉर्मल आसता तेन्ना डॉक्टरले सांगता डॉक्टर म्हळ्यार नॉर्मल ते कांय व्हड न्ही तू सानप्रायची तेची समाधान अपास हांव विंगड कोणाले काही निमच्या ताजे विशयार गूगल सर्च कोण बैसनी एक्चुअली गूगल सर्च करनाशी बसचेच आमकां मना मस्त धैर्य दिता करूक वच्चनी अशी तशी केलो पुराय टर्म्स टेक्निकल कसा पुराय पळयत आशिल्ली हांव कसं म्हणून जाल्यार मना वरूनच कितें म्हणा विंगडाल केस विंगड असता वय वय सकाळी एक एक नमुने असता म्हणून तांगेल रोगाची तीव्रताय दुसरे नमुनेर असता सो त्या टॅमॉक्सिफिनात जाल्यार एक सायड इफेक्ट आसा म्हणून म्हाका ऑलरेडी डॉक्टरान सांगून दवरला पक्कनी मुखार सुनो सर्वायकल की युट्रसाचे कसले स्टार्ट जावच्या पुरो तू ऑब्जर्व करता राब बट बी स्ट्रॉंग बी कॉन्फिडंट अँड पॉझिटिव्ह काय जायना आता तांणी म्हणटा म्हळ्यार आनी तू कसले ट्रीट करचे म्हणून आमकां गोत नाही म्हळ्यार पुरा जालें आनी तू ऑब्जर्व करता आता कॅन्सर रेमिशन अंतास म्हणून कोळका जाल्यार कसले टेस्ट आसगी टेस्ट म्हणून कसले ना त्याची अल्ट्रासाउंड हाक ताक वतन तांणी म्हळलीची पुराय समज कसले दिसना म्हणून सो तशी तितलेची आणि म्हाका मूड आनी पुराय म्हगेले समज नॉर्मल आसा साधारण नॉर्मल आसा पुराय कसले एक म्हाका पळय हे एक कसकी विंगड हांव हाजे विशयार थिंक करका म्हणून कसले फील जायनी तू तितले ऍक्टिव्ह आशिल्ली निमित्त तुका मस्त मूड स्विंग म्हणून येवन असं दिसना म्हणावं लागता त्याची घरान तू बैसून एक नमने म्हळ्यार एक ट्रॅप्ड अशी जावन आशिल्ली जाल्यार मस्त मस्त बेजार जेवचे तसले पुरातला कोप येवचे बॉम्ब मारचे म्हळ्यार चेडू ते एक्चुअली हांव कॅन्सर डायग्नोज जेवचे फूड मस्त करता आशिल्ली म्हळ्यार कोप मस्त येता आशिल्ली म्हाका म्हळ्यार जिवाक कसं की जाता कसं जात म्हणून गोतना कसं निमते जात म्हणून गोतना सो ते पुढे करता आशिल्ली आता उणी ना चरडू आनी गरकड आसतना अम्मान ताळ होड करता ना जाल्यार आयकना दोन चालले म्हणून चाल्लो चल्ली पूण पुरा ताळ अगत्य तशी त्यास ना म्हण सांगना मागीर चरडू पळयला म्हणटले आमकां बिस्तायता पुरा चरडू आनी तांगेला अम्म बिस्तायता म्हणून म्हणचे आणि कसले आसा की तुका सांगू का विषय काय ना मिगेल फॅमिली एक मेन सपोर्ट फॅमिली आणि मिगेल फ्रेंड जाले एक सपोर्ट आणि तेच पळय आवाज एक वॉरियर जाली सो म्हूण घेवच्या काही म्हाका खुशी येता आनी मिगेल एक स्टोरी निमती मस्त तुज्यान इन्स्पायर जातसाची म्हणून म्हणले म्हाका एक्चुअली इता म्हळ्यार
जना पुरा हे स्प्रेड जाल्ले न्यूज News, अशें वय. अशें म्हणून जाल्यार हांव आशिल्लें पुरा कडेन हा. आतां काल हांव हाजे ह्या प्रोग्रामाचे पोस्टर शेअर करतना मस्टन म्हणाली बदव तुक ओ. अशें जालां बदव तूक म्हळ्यार वय, वय. ताका- नमकूच जाय नमकूच वय. ताका ताका पळय 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 आयक म्हणून वय आहा. अर्द मुगेल विज्ञान इम्ती म्हाका मस्त पळय वय, वय, सेव save जाल्या जाली, सो एक धैर्यार ही फायट करयाची कसले नाय एक ताप म्हण लेखून तुम्ही वय वय सोड्याची एक होड ताप वय. सेल्फ काळाचे कसले सिम्पटम्स असले कुठले फर्स्ट डॉक्टराला वचायचे आणि डॉक्टरान कसं सांगला ते फॉलो करायचे भिवू नाकाचे वय, नर्वस वय, जाऊ वय. नाकाचे आणि कोणेय तुमकां म्हळ्यार आतां विंगड कोणें येताच म्हणजे जाल्यार तांणी एम्पथी वय, दाखोवन. दाखोवप वय, सिंपथी नाका वय, वय, empathy. अयो अयो पाप करचे बदला ती कसं जत्तच पूर म्हणून आमी लेखून वय वय वय. एम्पथी मस्त फॉलो करता हम्म. ते हांव एक सांगता वय तुगेली हे धनात्मक चिंतन सगळ्यांक आदर्श जत्ता म्हण हांव लेखता इथे म्हळ्यार इतले धैर्यार आसचे इतले पॉझिटिव्ह जावन आसचे हांव मस्त उणी जना पळयलेले एक रोग आयलो म्हणटा सकडी भिवन वची अर्ध जताची तशें आसतना हांव हे अखेरी तूं कसं सांगच्या इच्छा पावता म्हळ्यार अनारोग्य आयली म्हणटना आमी अधीर जायनाशी सूक्त चिकित्सा सम वेळार घेवका खंयचेय एक मनशाक तांतय चेल्यांक आनी बायल मनशांक आरोग्यांतू समस्या आयली म्हणटना आमगेल समाजान तांकां पळोवचे दृश्टिकोनाचे बदल जाता आमी तशी करनाशी आमी नकारात्मक भाव दवरनाशी तांकां फुडली पशी चड मोग दिवन तांगेल आत्मविश्वास आत्मबल वाडचेशी कोरून आमगेले वाडचेशी करचे आमगेलें आद्य कर्तव्य जावन आसता तशी इतलें सांगून हांव आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम म्हूण सांगून आयचे आमगेले सोयरी श्रीमती वंदना कामताक धन्यवाद सांगून तशीच आमगेले आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हण हांव मागता.